देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 29 वोल 36 to 38 आनी 10 वोल 1 to 8. जेजू पोरचेक पडून चुरचुरतालो कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें मुडलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणीत वावराडी दाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेल्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेल्ले आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोन दुतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रो म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार माथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, हुर्बेवोन सिमांव आनी ताचो घात घेतलोलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावरत्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारेकाराच्या नगरांनी भितर सोरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कडकाराक नितळ करात, देंवचार काडात, तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. देव काकुळसार आनी चुरचुरतलो देव आमचो ह्याच पासत जेजू बऱ्या गवळ्याक संवसारांत धाडून दिलो. मनशाच्या पातकांचे फारीकपण दिवंक न्हय, बगोर मनशाची सोडवण करूंक. जेजून आपणा सारके बरे गवळी जावन जेजून यादनिकांक वेचून काडल्यात. देवाचें उतर परगटूंक आनी आपल्या दयाळ काळजान तांकां हिंडांत धाडूंक आमच्या कुटुंबांनी पाद्रीपणांक आनी धार्मीक जिविताची आपोवणी फावो जावंक मागुया. आमेन.